नमस्कार, हांव प्रणाली आनी तुमच्या आमच्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज हांव करता सोय घालनासतना कुल्ल्याचे सुके। तर यो सुरवात करूया। हांवें हांगा मिडियम कुल्ल्यो घेतल्या। ह्यो कुल्ल्यो बऱ्यो धुल्या, साफ केल्या आनी कल्लोवन घेतल्या। कायलीन थोडें तेल गरम करपाक दवरया। तितून इल्लो कांदो घालया। हांगा हांवें 4 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतल्या ते हांव घालता। 3 हरवी मिरसांग चिरून घेतल्या ती घालता। आनी मागीर हे बरें तळसून घेवपाक जाय। ते तळसून जाले उपरांत भितून टमाट घालया। हांगा हांवें 4 टमाट बारीक कट करून घेतल्या ते हांव घालता। आनी तेय बरें तळसून घेवपाक जाय, बरें सॉफ्ट जावपाक जाय। मागीर तितून इल्लो अर्द चमचो मीठ घालया, अर्द चमचो आले लसणाची पेस्ट, अर्द चमचो हळदीचो पावडर, 1 चमचो मिरचीचो पावडर, 1 चमचो गरम मसाला आनी 1 चमचो कोथमिरीचो पावडर घालया। मागीर ते सगळें बरें मिक्स करून घेवया। सगळे सायडीनी बरो मसालो लागूंक जाय, सगळें बरें मिक्स करून घेवया। मागीर त्यो साफ करून दवरलेल्यो कुल्ल्यो भितून सवका घालया। आनी त्यो बऱ्यो मिक्स करून घेवया। तो मसालो सगळ्या कुल्ल्यांक बरो लागूंक जाय, सो बऱ्यो मिक्स करून घेवया। आमटान हांवें हांगा उदकान भिजत घालून दवरिल्ली, तेजें अशें उदक काडून तें घालता हांव। मागीर ही 4 सोलां घालया भितर आनी बरें मिक्स करून घेवया ते सगळें। भितर अर्द पेलो उदक घालया। चड उदक वापरप ना, कित्याक म्हणल्यार कुल्ल्याचें उदक आपशी सुट्टा। हे पळय अशें उदक सुटलेलें आसा तेजे वयल्यान ओली कोथमीर घालता हांव। आनी झांकणें बंद करून थोड्या वेळ खातीर शिजपाक दवरया। पळया कुल्ल्यो हांगा आमच्यो बऱ्यो शिजल्या, खतखतोय बरो आयला। ते आतां मातशें उदक आसा तें आमकां आटोवन घेवपाक जाय आनी सुकें करपाक जाय। कुल्ल्याची सादी सोपी रेसिपी जी करपाक चड सामानूय लागना, ती तुमी नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।